नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. ठराविक व्याजान वैयक्तिक कर्ज देऊन सतोच्या पोलीस संतोष लमाणी हेंचेर कारवाई करची एसपी कडेन तक्रार. कारवार. जीवनात सुख दुःख आणि गरज ही मनुष्य जन्माक आसाच, पण गरजेक केल्ल्या उपकाराचो हीन दृष्टीन दुरुपयोग करून धमकी देऊन मानसिक हिंसा दिवची बरोबर न्ही, अशीच एक घटना कारवारच्या नंदनगद्दा भागात एक वाहन चालकाचेर घडला. आपल्याक न्याय मेळू जाय म्हूण तेमी समाजसेवक राहुल नाईक हेमगेल्या मदतीन एसपी कडेन न्याय मागला. पोलीस हो जनतेलो रक्षक, पण काही कडेन पळयल्यार होच पोलीस जनतेचं भक्षक जावन पोलीस खात्याचे नाव भ्रष्ट करतना नजरे पडतात. हेचेच एक उदाहरण. कारवारात संतोष लमाणी नावाचे पोलीस कर्मचारी टक्केवारी व्याजाच्या अटीचेर वैयक्तिक कर्ज देऊन अभिषेक कलगुटकर नंदनगद्दा या व्यक्तीक सतेतर आसा असो आरोप करून अभिषेक हेमी संतोष लमाणी या व्यक्तीचेर पोलीस वरिष्ठ अधिकारी म्हणल्यार एसपी कडेन तक्रार दाखल केला. तक्रारी बरोबर तेमगेल्या व्याजाचे आणि असल पैसे परतफेड केल्ले पुराव्याची कागदपत्रां जोडलात. कर्ज दिताना या पोलिसान अभिषेकाले 4 चाकी वाहन अडवून घेयले, पण ते वाहन तो पोलीस राज आणि परराज्यात घेऊन फिरिल्ली बातमी अभिषेकाक कळला. ती गाडी नादुरुस्त जाल्ली आसा. पैसे दिली तरी गाडी परत दिवूक सतवून त्या पोलिसान फोन केले वेळार अभिषेकाक बुरशे कन्नडान गाळी मारून धमकी दिल्ली ऑडिओ रेकॉर्डिंगाची सीडी पोलीस वरिष्ठ अधिकारी म्हळ्यार एसपीक हेमका दिला. एसपीन ही केस डीवायएसपी शिरसी हेमका ती चौकशीसाठी धाडला. शिरसी सीपीआय रामचंद्र नाईक हेमी तक्रारदाराकडच्यान माहिती संग्रह करून घेतला. संतोष लमाणी हेमी अभिषेक हेमका फोनाचेर फक्त धमकी इतलीच न्ही तर कन्नडान बोळे मगने, बेवारशी, लोफर, हल्लो उदुसतेने अशा अनेक वाईट शब्दाची शब्द प्रहार करून आपल्या पोलीस पदाचो इतलोच न्ही तर खात्याची बदनाम केला. म्हण अशा सगळ्या पुराव्या सकट दिल्ल्या तक्रारीचे पोलीस खात्याचे वरिष्ठ संबंधित अधिकारी या तक्रारीची कित दाखल घेतले हेजेर सगळ्या कारवारकाराले लक्ष लागून आसा. न्याय दितल्यानूच जर अन्याय केलो तर हेजेर आक्षेप कसो आणि कोण घेतलो हे मुख्य आसा. आरोप साबीत जाल्यार पोलिसाल्या नोकरेचो प्रश्न, हितूत न्याय कोणा मेळटलो हे मुख्य आसा. आरोप साबीत जाल्यार त्या पोलिसाक निलंबित करू जाय असो तक्रारदारालो आग्रह आसा. पण या प्रकरणाचेर वरिष्ठ किती निर्णय घेतात तेजेर तक्रारदाराले आणि इतराले लक्ष आसा. अभिषेक कलगुटकर हांव एक पोलिसा कडेन इंट्रस्टार वेव्हार केल्लो. संतोष लमाणी तेगेलें नांव. तो पळयल्यार म्हागेली गाडी अडो धरून घेतिलो आनी तो पळयल्यार आतां गाडी पळयल्यार मिसयूज करूं लागलो. आतां हांव ताका सांगल्यार अरे बाबा तूं गाडी कित्याक म्हागेली मिसयूज करूं लागला म्हटल्यार तो म्हाका कितें सांगूं लागलो, तूं म्हागेले पयशे दी आनी आपणाली गाडी घेवन वच. त्या टायमार म्हागेले कडेन पयशे नाशिल्ले. हांव पयशे खंयचून अरेंज करून ताका सांगलो म्हागेली गाडी हाडून दी आनी तुका पयशे घेव. हो पळयला म्हागेली गाडी घेवन बागलकोट घेवन गेलो. तेज्याकिंत पयलीं कोल्हापूर, पुणा ह्या सायडीन त्या सायडीन खूब जाग्यार घेवन गेला. आतां म्हागेली गाडी बागलकोटा भितर ब्रेकडावन जाली, इंजन सीज जालें गाडयेचें. ताका कारवार हाडून रिपेरी करून दी म्हटल्यार शोरुमांतलून तो म्हाका कितें केलो, थंय गॅरेजा भितर रिपेरी करून दिलो गाडी. ती गाडी पळयल्यार आजूनय इंजन समा जालें ना. आतां हांव ताका विचारल्यार तो कितें सांगता, तुगेली गाडी हांव तुका दिला, मागेल तूं म्हाका पयशे दी. आतां म्हाका सांगूं लागला. आतां म्हागेल्या गाडयेचेर हेणी मिसयूज करून खूब पयशे केलो. ते बी म्हाका न्यूज आशिल्ली म्हणून हांव ताका फोन केलो. तो म्हाका फोन करून गाडी म्हणून लागला की तूं कोण, आपणाक कितें करतलो, आपूण पोलीस, आपणाक 16 वाट आसा तुका फसोवंक अशें म्हणून म्हाका ब्लॅकमेल करूं लागलो. राहुल नाईक म्हणून म्हागेलो एक कार्यकर्ता तो, ताका वचून मेळ्ळो. तेणी मागीर म्हाका अशें सांगलो अशें कर तूं म्हणून. मागीर आमी एसपी ऑफिसाक गेले. एसपी ऑफिसांतल्यान आमकां धाडले सिरसी. मागीर डीएसपी ऑफिसाक वचून शेनवार दिवस गेल्ले आमी. शेनवार डीएसपी ऑफिसाक वचून उलोवन येले, एक स्टेटमेंट घेवन येला. आज
आम्ही पोलीस संतोष लमाणी हेणी अभिषेक ह्या मनशाक जिवाची धमकी तुका आपण पोलिसाल पावर दाखयता अशें करता तशें करता म्हण घेवन धमकी दिल्ले बद्दल आमी कारवार एसपीक तेजे बद्दल आमी कंप्लेंट दिल्ली आनी एसपीन शिरसी DYSP रवी नाईक हेमकां इन्क्वायरी बरयल्ली. आज आमकां सकाळी आमी तुमकां इंटिमेशन दिवन आज आमी येतात म्हण घेवन कळयलें आसतना रवी नाईक DYSP तेंगेले कितें तरी कामां लागून अर्जंट वयचे लागून म्हण सांगतात तेमी पण कितें खबर ना आमकां पण तेमी मेळना जाल्ल्याक आज आमकां CPI तें ऑफिसांतल्यान CPI सांगून घेवन आमगेले आज एक स्टेटमेंट घेवची तेमी एक अवकाश करून दिला आमकां. पण खंय तरी आमकां दिसता की हे पोलीस डिपार्टमेंट संतोष लमाणीक सेफ करचे विचारान इन्क्वायरी करूं लागला काय कित्याक काय म्हटल्यार आमी दिल्ली 25 तारखेक कंप्लेंट आनी आजून बी संतोष लमाणी हो सस्पेंड जायना. ताका सस्पेंड करूं जाय. तेणी बड्डी व्यवहार केला. बड्डी व्यवहार एक कानून चौकटीत आशिल्लो मनीस जर बड्डी व्यवहार करता तर जनसामान्यान कितें करचें पडलें तेतूंत ताका गाडी अडव दवरून घेवन ते गाडयाची मिसयूज करून घेवन अडव दवरील गाडयेक जर त्या टायमार बाबा एक्सिडेंट जाले आनी कितें जालें म्हण विचार हाय तेजी जबाबदारी तूं म्हण घेवन अशें करून उलोवन घेवन ताका आनीक जिव बेदरिके घालता. अशें करून पोलिसाक आमी कर्नाटका पोलीस म्हण घेवन कशें सांगचें आनी तेमी ह्या डिपार्टमेंटाक उरूंक लायक आसात काय कितें म्हण घेवन ह्या सगळे जनतेन जावं डिपार्टमेंटान तेजे बद्दल विचार करूं जाय. खंय तरी त्या पोलीस कॉन्स्टेबल संतोष लमाणीक सर सेफ करूं पळोवत तर पुराय डिपार्टमेंटाक नांव वायट जातलें. तो आपूण एक कन्नड लँग्वेजा भितर ना न्हू कांजी पिंजी पोलीस आल्ला म्हणल्यार तेगेलो अर्थ कितें आपूण वाग आनी बाकी सगळे कांजी पिंजी ह्या डायरेक्शना भितर तो एक स्टेटमेंट दिता. असली पोलीस आमकां कारवारात नाका. संतोष लमाणीक जाता तितलो बेगी सस्पेंड करून घेवन तेचेर कानूनक्रम घेवं जाय म्हणून हांव सांगू सोदता. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. कारवारात विश्व ज्येष्ठ नागरिक दिस 15 डिसेंबराक आचरण. कारवार 15 डिसेंबराक कारवारात विश्व ज्येष्ठ नागरिक दिस साजरो करतले. महिला आणि बाल विकास खाते विकलचेतन ज्येष्ठ नागरिक सबलीकरण खाते आणि शिशु अभिवृद्धी योजना हेमगेल सहयोगान तालुकास्तरीय विश्व ज्येष्ठ नागरिक दिस 15 डिसेंबराक सकाळी 9:30 वाजताना महिला आणि बाल अभिवृद्धी खात्याच्या कारवार शक्ती भवनात आचरण करतले. या कार्यक्रमानिमित्तान ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही खेळाचे आयोजन केला. रिंग बालदेत उडोवचे, संगीत खुर्चीचो खेळ, एक पात्री अभिनय, गायन स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा अशे ही स्पर्धा 3 विभागात म्हटल्यार 60 वर्सां ते 69 वर्सां, 70 वर्सां ते 79 वर्सां आणि 80 वर्सां वयल्याक अशा 3 गटात या क्रीडेचे आयोजन करतले आणि हितूंत स्त्री आणि पुरुष असे वेगवेगळे गट उरतले. या स्पर्धे खातीर भाग घेवच्या इच्छुकान 13 डिसेंबर दनपारा 12:30 वाजचे पयलीं आपल्या आधार कार्डाची प्रत घेवन शिशु अभिवृद्धी योजना कारवार या कार्यालयात नोंदणी करची. तसेच 10 डिसेंबरच्या करावळी मुंजावू कन्नड बातमीपत्रात चुकून या कार्यक्रमाची डिसेंबर 15 तारखे बदलाक 10 डिसेंबर म्हणून प्रसार जाल्ले हेची नोंद घेवची. अधिक माहितीसाठी 0838 296073 या नंबराचे संपर्क करचो असे शिशु अभिवृद्धी योजना अधिकारीन प्रसार माध्यमामार्फत सार्वजनिकाक कळयला. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is
the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.